नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. साळगांवां राती उसरा दोन स्कुटरी मदीं अपघात. माडेल तियेचो ओंकार कारापुरकार आनी आसामचो महम्मद फर्ज जाग्यार सोंपलो. दोन गंभीर जखमी. ते वेळेन चांदेल दुचाकीचो कदंब बसीक धपको. रायडर जखमी. वेळसाव रेंट काराचो साकवाक धपको. कार उदकांत. ड्रायव्हर खंय टायट. राती धवळी बायपासाचेर ट्रकाचो सेल्फ एक्सिडेंट. कोणाक दुखापत ना. साळगांव राती उसरा दोन स्कुटरी मदीं अपघात. माडेल थिवेचो ओंकार कारापुरकार आनी आसामचो मोहम्मद फर्ज जाग्यार सोंपलो. दोग जखमी. एक्सिडंट जालो दोन बायकां मदीं. जे खबर आहा तें सांगता. सालिगांव वेलीच्या घरा पयलीं दोनूय टू व्हिलर्स. एक दिपेश, एक ओंकार, एक मोहम्मद, एक झॅफरीन म्हणून. ती झॅफरीन मोहम्मद करासवाड्याची, दिपेश आमचो बिलवान पेड्यान आनी ओंकार माडेलान. जीव गेला इथून. दोग जाण ऑलमोस्ट सांगता. दिपेश आहा तो क्रिटिकल आहा, ताका बांबोळे शिफ्ट करता आमी. आनी झॅफरीन आहा ते हांगासर आहा. आणि कोण डाय बी जाल्यात स्पॉटार म्हणटात. दोग जाण मेल्यात. स्पॉट दोग जाण पिड्ड्यार जाले म्हणटात. डॉक्टरान सांगलां की हांगासर आतां ओंकार म्हणून माडेलांतलो आनी ओंकार कोण तो कारापुरकर. कारापुरकर. मोहम्मद म्हणून कारासवाड्याचो. दोगूय जाण ऑन द स्पॉट हे जाले म्हणून डॉक्टरान आत्तां सांगलां. सो सगळे जाण आतां कोण आहा तो दोन अनकॉन्शियस असले. एक चेडू बायल मनीस असली. सो म्हाज्या बायलेन ताका उखलून हत्यो गेलो आनी कोणी तरी हेल्प केलें. सो तांकां थंयसर घातलें. आनी कितें मागीर तेच्या उपरांत पोलीस येयले आनी एम्बुलन्स येयली. मजगती ब्रेस्तारा सकाळी हाळी चांदेल दुचाकीचो कदंब बसीक धपको. रायडर जखमी. तीन रोड आहात. जंक्शन कशें आहा थंय एक स्पीड ब्रेकर जाय. आमच्या गांवांतल्यान खबर आहा रोड कसो आहा खंयचे ते पळोवन वयतात. पूण कोण भायलो कोण येत जाल्यार तो काय कळना. तो कितें तरी बाचाकता आनी खंय तरी मारता गाडी. ते आतां आयज तशेंच जाल्लें आहा. वयर बस इल्लेली आनी कास बीन आमची पडले ती मातशी पंचायतीन कितें तरी करपाची. कित्याक झाडां बिडां खंय पडली बीन जाल्यार ती मातशी बेगीतल्या बेगीन तेणी कट करून रोड क्लियर करपाचो. आनी हांगा आमकां एक स्पीड ब्रेकर नाल्यार कितें तरी सर्कल बीन कितें तरी हांवें करचें पडटलें पंचायतीन. हेजेर कितें तरी हें घेवपाचें पंचायत. तेवटेन वेळसाव रेंट काराचो साकवाक धपको. मोटार उदकांत. ड्रायव्हर जखमी. आमच्या गाड्याक दुसरो सायड आहा तितून एक गाडी भितर पडला आनी चलता गड्या हो ती जालो आम्हाला कोणाक कांय जालो ना. भितर पडलो. आतां आमी येयली जाल्यार ती गाडी सारकी भितर हातयला तुमी. आमी आमचो थिंग एक क्रॉस जाल्लो इतलो मिलाग्रीचो क्रॉस तो बोर्ड आहा ते बोर्डार सगळें भितर पडलो. आतां वयर काडून वता आमी की चोयलो रेंट कार ते चोयलो जाल्यार तेगे ड्रायव्हरा पाण्याक बियारा पाटले. दिस इज नॉट द वे. हो एक एक्सिडेंट एक जावपाक शकता म्हणटात. पूण हे भाशेन तर ते पिवन तरी भाशेन तर गाडी चलयता आनी हे भाशेन एक्सिडेंट कोताय. आतां हे सायड तुमी कितें कोताय आनी ते सांगला जाल्यार ते व्हडले गाडी इतली भितर पडोन. आनी कोण रेंट कार दिताय तांकां आमी सांगताय तांकां मातशें एडवायस कराय की बाबा बियर पियेनाका. बुधवारा राती धवळी बायपासाचेर ट्रकाचो सेल्फ एक्सिडेंट. कोणाक दुखापत ना. म्हाज्या फाटल्यान तुमी गाडी पळयता ही पेप्सी घेवन वयताली आनी ती खंय तरी खाली करून तो येतालो खंय म्हणल्यार तेजी गाडी टर्नार तेज्या हातींतल्यान म्हणटा स्टेरींग गेलें आनी खंय तरी ती डिवायडर क्रॉस जावन ती तेगेले टायर बी सगळे सुटलेले आसा. सुदैवान ताका कांय जावूं ना. पण हांगासर हेज्या पयलीं अशे इन्सिडेंट खूब घडल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2 महिन्याचो फिशिंग बॅन आज राती 12 सोंपता. नुस्तेकारांनी आज राती 12 उपरांत दर्यांत वचपाक हरकत ना. मंत्री निळकंठ उलयलो. नुस्तेमार खातें खंय तयार. सगळ्या जेटींचेर जाय ते साधन सुविधा आसात म्हूण मंत्री सांगतात. एलईडी फिशिंगाचेर खात्याची खर नदर आसतली म्हूण मंत्र्यान स्पश्ट केला. हो बॅन जून 1 तारखे सावन सुरू जाल्लो. आमचे ते फिशिंग बॅन 2 महिने आसता. जून 1 to 31 जुलय आयज सोंपता. आनी आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट सगळे रेडी आहा. सगळ्यो जेटीचेर जे सोयी जाय त्यो सोयी आहा. सगळे क्लीन आहा. आनी आयच्यान 12 मिडनायट जे फिशींग एक्टिविटी आहा ती चालू जावपाक कांय हरकत ना. आनी ते ऑटोमॅटिकली जे स्टेक होल्डर आहा ते फिशींग चालू जाता. सगळे जेटी बीन सगळे जेटी कुटपण आसूं वास्को आसूं किंवा आमेले आमचो कुट्टाळे माली शापोरा हे सगळे जेटी जेंचे पळय स्टाफ कामगार येयले सगळे रेडी आहा. हे फाल्यांच्यान स्टार्ट करता. आणि एलईडी
एलईडी ना हे फावट एलईडी करून जावचे ना आनी स्ट्रिक्ट वॉच आसतलें आनी कंपल्सरी एलईडीचे बंद आसता. दर्यादेगेर प्लास्टीक आनी काचीचे सोऱ्याचे बाटल्यो व्हरपाक बंदी घालपाक जाय. आमदार मायकलाचो प्रश्न. प्लास्टीक बॅगां व्हरपाकूय बंदी घालपाक जाय. पर्यटन मंत्री म्हणटा दर्यार बसून सोरो पिवपी थंय बाटल्यो फोडपी पर्यटकांचेर कारवाय करता. शेकवालो बाटल्यो दर्यार व्हरपाक दिनात. वायन स्टोरावेल्यान पर्यटक सोरो व्हरतात. सगळ्यांक निर्देश बोर्ड लायतात. युरी म्हणटा फायन वाडोवची. Weather department will consider to ban glass bottle which includes beer, whiskey bottles, other glasses, drinking glasses, also plastic also ban all type of plastic bags to carry on the beach. म्हणजे जे फाईन जी असतली ती कितली असतली आणि ही फाईन कोण घालतलो? वेदर IRB जे डिप्लॉय केल्या बीचार घालतले काय टुरिझम डिपार्टमेंट घालतले. आणि आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आवर कलंगूट कांदोलीम भाग, आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द बीचेस इन गोवा. की जो दुकानवालो आपले विक्री करता ताणे कस्टमरा कडल्यान डेपॉझिट घेवचे आणि जेन्ना ती बाटली परत ताणे घेतली डेपॉझिट ताका रिफंड करचो. हे ऑलरेडी नोटिफाय जाली, इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा. पयर जेन्ना मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांची मिटींग घेतल्या तेन्ना जाता इतले बेगीन अर्लियस्ट इम्प्लिमेंटेशन करचे म्हणून डायरेक्शन दिल्ले आसा. धरता की डूज अँड डोंट्स खरी गरज आसा लावया. सिजनाच्या पयलीं आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ सर्टन बीच एंट्रन्सीस जे करता त्या बीच एंट्रन्सीस सगळे थंय आमी बोर्ड लायतात. सगळे कोस्टल MLAंक खंय दिसता की हांगा बोर्ड लावन दिवचे, सगळ्यांकडे आमी बोर्ड डूज अँड डोंट्स लावन दिवया. तातूंतल्यान सगळ्यांक 2 लँग्वेजी दिवया, एक इंग्लिश दिवया, एक हिंदी दिवया. सो पीपल अंडरस्टँड वॉट वी आर. बीच विजील एपान आज पब्लिकाक ओपन दवरिल्ले आसा की तुका बाटली हांगा दिश्टी पडली फुटल्या, कचरो दिसलो, प्लास्टीक दिसले, कितेंय दिसलें, ब्रोकन लाकडाचो ट्वीक दिसलो, फोटो काड आनी त्या एपार अपलोड कर बीच विजील एपार. त्या बीच विजील एपार आशिल्ले 2 वरां भितर त्या बीच क्लिनिंग एजन्सीन येवन ते क्लीन करचे पडटा आणि क्लीन जाला म्हण सांगचे पडटा. द बीच अँड ड्रिंक or bring plastic on the beach and litter it, you will be fined. हे आमकां मेकॅनिझम गोवा पुलीस हांडा IRB करतलो ओ ना हे चीफ मिनिस्टरान सांगचे आमकां. फावटी जर आमी पुलिसाक बिचार दवरून ताका फायन मार म्हणून सांगलें न्ही जाल्यार उलटी परत आमदारां कडल्यान आनी लोकां कडल्यानय कंप्लेन येता की कंटिन्युअसली पुलीस हॅरेसमेंट करता म्हणून. त्या खातीर आमी अवेरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी स्ट्रिक्ट विजील इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट. इनिशियल स्टेजच्या खातीर तेणी म्हटलें की 8 दीस तुमी ताका फायन दिले आनी मागीर बंद केले म्हणून. इनिशियल स्टेजीचेर खंयसरूय अशा पद्दतीन अकॉर्डिंग टू अवर गोवा पुलीस एक्ट इंडियन पिनल कोड तेज्या नुसार ज्यो गजाली करपाक जाय इट इज टू ब्रिंग द रेग्युलरायज दीस थिंग्स. हे करप इम्पॉर्टंट आहा. पण स्ट्रिक्टली ते पुलीस धरून प्रत्येकाक फायन मारीत बसत जाल्यार इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लेम. म्हणून अकॉर्डिंग टू द आमी ज्यो गजाली टुरिझम मिनिस्टरान सांगल्या त्यो इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी पुलिसे कडल्यान जो जाय सपोर्ट आनी सहकार्य ते सगळे टुरिझम डिपार्टमेंटाक. कासावले प्रायमरी हेल्थ सेंटरान स्टाफ ना. कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझाचो प्रस्न. मंत्री विश्वजीत म्हणटा स्टाफाचो उणाव मान्य. 200 दोतोर कंत्राटी पद्दतीचेर घेता मंत्र्याचे उतर. युरी म्हणटा 55% स्टाफ ना. युरी म्हणटा कंत्राटी पद्दतीचेर स्टाफ घेवचे न्ही, परमनंट स्टाफ जाय. मंत्री म्हणटा मुख्यमंत्र्या वांगडा उलोवन प्रश्न सोडयता. फाटल्या 3 वर्सांत खंय मंत्र्यान एकदांय पळोवणी करूंक ना वेंजीचो आरोप. मंत्री म्हणटा बेगीनूच येता. कोतवाली कॉन्स्टिट्युन्सीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांसावली आसा आनी कांसावली आमचो भरपूर जे पेशंट आसा ते हांगासर येता आनी हे सरावंडींग आमकां सगळे दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी जावं वेर्णा पडटा, आजोड्डा पडटा, कांसावली पडटा, वेलसांव पडटा, जुवारीनगर पडटा, एरिया आमचे सगळे जे पेशंट आसा ते सर वयता. जेन्ना स्टाफ शॉर्टेज आसा हो शॉर्टेज कित्याक आसा आनी केन्ना घालतलो हे म्हाका मातशें आन्सर दिवचें. बिकॉज सर ऑनरेबल मेंबरान सांगला की जायते फावट कंप्लेन येता ते पेशंट हँडलिंगा खातीर बी ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला. हांगा स्पेसिफीक जर घेतल्यार स्पिकर सर गोंया कांसावलीमचे जे सेंटर आमी इनॉग्रेट केल्ले तेन्ना ताका टोटल सँक्शन स्ट्रेंथ आशिल्ले एक 66 आनी एक 20-22 लोक शॉर्टफॉल आसा त्या सेंटरान. हे शॉर्टफॉल भरपाक जाय तेजेर हांव ताबडतोब हांवें ऑलरेडी आयज तुजे क्वेश्चनाचे पयलींच आमी सांगलेलें आसा. पण तेज्या भायर जर स्पेसिफीक कितें ऑनरेबल मेंबराक जाय तुम्ही सांगात आय विल इनकॉर्पोरेट इट अँड टेक इट फॉरवर्ड. करपाक जाय ते बेगीन प्रोसेस करून करपाक आमी जे काही करपाक जाय एज पर प्रोसिजर करून घेता. सर कितलो टायम लागतलो? ना हांव ते धाडून दिता. हांव धाडून दिता. हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते बेगीना बेगीन ते भरपाक आमी सांगता तांकां. बट फायनली डॉक्टर्स आर नीडेड. वॉट मेकॅनिझम डू यू हॅव इन द फ्युचर टू मेक शुअर दॅट जे PHC पढ़ा इट रन स्मूथली एंड द स्टाफ
contractual like a permanent, when will this be done, Speaker? Actually, now I am coming forward. We have discussed with the Honorable Chief Minister is that we want to take a comprehensive Government of India organization on board to deal with a hub and spoke model so that these diagnostics and other things, so all these shortfalls that are there get completed, and this is the system that is being followed by Government of India. It becomes easy for us to deal with, so then there is a transparency in the process. That's contractual basis आम्ही initiate केल्या to take specialists on board. You must have seen the advertisement. We are taking more than 200 people on board. No, be that your advertisement I've seen, but all are going to... Response has been good. So we will place, wherever there is a shortfall, we'll use this staff to place it. आता तू सांग, when you are going to come, when are you going to give the staff, and how much budget in this financial year you will allot to upgrade the PHC of Kansaulim. This clarity आज आमक दिंगा. त्यांचा बर्थडे हा त्या दिवसा तुझे बर्थडे केला त्या दिवस 15 मिनिटं काढ आम्ही वचून विजिट करून येऊया. बर्थडेच्या निमित्तान सोशल वर्क तरी जातले आम्हाला बरोबर या आम्ही आणि तुझे बर्थडे विश करपाक येवपाचोच हांव म्हणून त्याच दिसा आम्ही या आम्ही आणि त्याच दिसा तुका माझ्या as per law whatever is in my power I'll sign and give. I cannot sign what is गोशाळेचे वांगडी रस्त्यावेली गोरवां उखलपाक आयले की लोक तांकां मारपाक येता. आमदारांनी सहकार्य करचें म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. रस्त्यावेल्या गोरवांचो आंकडो वाडलो. एक्सिडेंट वाडटा म्हूण वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाचो शुन्य काळांत प्रस्न. पशुपालन मंत्री म्हणटा पंचायतींनी गोशाळा वांगडा MOU सायन करचो. इश्यू लास्ट टायम येयलो पूण हेजे एक्शन कांय जायना. म्हाका दिसता हे कोण चोवपाचें आख्या रोडाचेर कॅटल्स आसा हेज्यो आख्या रातचे आसता कितले एक्सिडेंट जाता फ्रॉम चिंचिली जंक्शन टू बेसूल पासून अशें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतो ह्यो. Yes. स्पीकर सर ते नोट केला पण हांव रिक्वेस्ट करता MLA आमच्या एक्टा प्रमाणे आमी सगळ्या पंचायतींनी MOU करूंक जाय. एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशनान आमी सगळे केअर घेता. स्पीकर सर आत्ता आमच्याकडे 6 जाग्यांचेर म्हणजे स्टे कॅटल होम आसात 6 जाग्यांचेर त्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी केल्या. आमदारांनी बी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणांनी ह्या 6च्या भितर तरी MOU करचे. अजून आमी नव्यान आतां जे आहा पळय न्ही फुडल्या येता त्या 1-2-3 म्हयन्याच्या भितरीन बिग वे साऊथ गोवाच्या एकीकडे सगळ्या कॅटल्स एकीकडे व्हरून दवरपाची वेवस्था करता जेणे करून एक्सिडंट अशें जावचे न्ही म्हणून. त्या तुमी तुमच्या सगळ्या पंचायतींक सांगा की एग्रीमेंट करपाक सुरवात करा जेणे करून तांकां फाल्यां सकाळी जे कोण गोरवां व्हरोंक येता पळय न्ही मागीर ते झगडीय करतात. हांवें पळयलां जे गाडी घेवन व्हरोंक येयल्या तांकां बडयल्या सुद्दां लोकांनी. ताजे आमी सपोर्ट करप गरजेचें. म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल गो आश्रम आमची शिकेरी आहा पळय तेजे लोक जेन्ना व्हरोंक येयले गायक रस्त्यार आहा म्हणून तेन्ना लोक बडोवंक येतात पयलीं सोडून घालतात आपली म्हणून. त्या खातीर तुमी सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्ह घेता एक ह्या 3-4 म्हयन्या भितर विशय सोंपयता. गोंयांत धिऱ्यांची संस्कृती. तामिळनाडू जल्लीकट्टू कायदेशीर केली. गोंयांत धिऱ्यो कायदेशीर करचे. धिऱ्यो कायदेशीर करीत जाल्यार पर्यटनाकूय बूस्ट मेळटलो म्हूण आमदार जिताची लक्षवेधी. मुख्यमंत्री म्हणटा हायकोर्टान एनिमल क्रुएल्टी कायद्या खाला हायकोर्टान बंदी घातिल्ली. प्रकरण कोर्टान आसा. वेंझी म्हणटा 2 वर्सां पयलीं बील हाडिल्ले आजून कायदो खात्या कडेन आसा. हे बिल लिगल म्हणजे एक्सेप्ट करचे आणि हे कायदो हाडचो. स्पीकर सर हे कित्याक लागून हे आयज बुल फायट जे आतां जावंक ना हे हरप्पन सिव्हिलायझेशन त्या टायमाच्यान सुरू आहा तेन्नाचे स्टार्ट केला ते अजून पर्यंत चालू आहा. आणि हे आमचे कोस्टल बेल्टाक चडशे बुल फायट्स पारंपारीक प्रथा कशी चालू आहा. ह्यो स्पोर्ट्स कितलीशीच वर्सां पिढ्यान हे चालू आहा. हे आमी जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता टुरिस्ट सुद्दां वाडटले. तुझे टुरिझम मिनिस्टरान सुद्दां हेचेर लक्ष दिवचें. And I had told on this floor of the house that there could be good enough to more than 500 crores that could be generated 500 कोटी in a 5 years term. म्हणजे आमगे जे टर्म हा ते 500 कोटी ट्रू डिरियो कॅन बी अर्न टिकेटिंग करून रेग्युलराइज करून आणि वो स्पोर्ट करून सगळे आहाकून रावतले. बट दीज फॅक्ट्स कॅन बी पुट ऑन द टेबल अँड इट कॅन बी अ रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडेल. पण हांव एक सांगपाक सोदता की हेका सेफ्टी प्रिकॉशन सेक्युरिटी ही खूप गरजेची आसा. तेका लागून स्पेसिफीक स्पोर्ट्स म्हणून आमी तेका स्पोर्ट्स म्हणून दर्जो दिवपाची गरज आसा. आनी स्पोर्ट्स स्पेनाक जर गेले आमी स्पीकर सर जाल्यार माद्रिदाक थंय बुल फायट इज लिगल. बार्सेलोना आयलो जाल्यार बुल फायट इज इलिगल. पण बार्सेलोनाचे कातालान लोक स्पेनाक बुल फायट पळोवंक वतात आनी ते इट बिकम्स अ अट्रॅक्शन. तो सांगता पळय ते टुरिस्ट अट्रॅक्शन म्हणून इट इज एक्चुअली अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन.
आणि हाजे खातीर तांणी एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट करची पडटली फॉर प्रोसिजरल सेफगार्ड जे बाय डिलाया लोगो म्हणटा की भायर येवन दुसऱ्याक आपडटा हें जाता कोड पडटा एक्सिडेंट जाता हाजे खातीर सेफगार्डा खातीर एक एक्सपर्ट कमिटी करची पडटा काय Jallikattu is a traditional Tamil sport often described as a bull taming event held annually during the Pongal fest. दोन बैलांमध्ये झगडी न्हू अरे पण ते जालें तेजेर सामको असो ओडून तेजो हंप धरून तेका ओडून दवरप थंयसर जे फायट लावना म्हणून हांवें सांगलें ते हांवें काडून ते डिटेल वाचले जालो पीपल फॉर एनिमल लवर्स गॉन टू द कोर्ट आणि ताज्या उपरांत तो बॅन जालो सो होम डिपार्टमेंटाक पुलिसाक स्ट्रिक्टली कारण हायकोर्ट कंप्लिटली मॉनिटर करता. FDA खातें बरें काम करता. कोणाक त्रास दिवपाचो खात्याचो हेतू ना. लोकांच्या सेफ्टीक FDA पळोवणी करता. रेड मारिना मंत्री विश्वजीत उलयलो. गोंयांत रेस्टॉरंटां वा दुकानांचेर विकपी खाण सेफ की ना ते स्पश्टीकरण दिवचे. आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाचो प्रश्न. सगळ्याक रेड मारची. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा कॅन्सर केसी वाडटात सर्वेलन्स वाडोवचो. परत परत कायदो मोडप्यांक ब्लॅकलिस्ट करचो. रेड मारले तितून फायंडिंग्स कितें व्हॉट आर युअर फायंडिंग्स Now you have raided chicken stalls. You have raided peas. You have raided pulao, biryani. I want to know what is your findings. Whether the food will be safe after you raid it, and what steps you are going to take to see that this part, about जेवण आहा ते आम्ही सेफ जेवताय काय ना ते चोवपाक क्लियर कट आन्सर जाय. एफडीएचे जे सक्रिय एक भूमिका घेतलेली आसा कारण सगळ्या लोकांची कंप्लेन आशिल्ली पयली की आमी योग्य तरेन आमी ते एक्शन घेना आनी ते रेड नो स्पीकर सर ते इन्स्पेक्शन करता आनी इन्स्पेक्शन करून टे गेट द पीपल ऑन द बोर्ड. तुवें जे सांगला आय थिंक दॅट द डिपार्टमेंट इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब and the director has been given a free hand to see whatever is required as per the rules and also not harass anybody. There is no intention to harass anybody but to get people on board, even if there are cards and other things, counsel them and try to tell them and get them those certified, whatever the certification that is required without troubling them. Please understand, आज cancer cases increase झाले and one of the main reason doctor म्हणताय की cancer cases जाता is because of the food. It is a very serious topic. It is not to be joked. हे फकाण करपा हे इशू न्ही. I am not castigating him. हांव सदांच असेंब्ली सदांच कंटिन्युअसली 4 टर्म मुगे असेंब्ली आयला मुझे फकाण पासून केला हिंगा प्रॉब्लेम फकाण केल म्हणना फकाण We are serious but only I wanted to give me specifically because I'll just tell you why. Honorable CM will also agree. आम्ही जेन्ना विधानसभेन उत्तरां दिता तेन्ना हांवें जर सांगलें हांव सगळें चॅक करून खरेंच लोकांक दिसतलें की हांव सगळे कडेन धाड मारपाचो तशें ना तें तूं स्पेसिफीक कितें तुका जाय. आतां इन्स्पेक्शन केलें तो म्हणटा रेड मारला इन्स्पेक्शन केलें किती मेळ्ळा. What are the findings for the people of Goa to know? Because जायते कडेन डायरेक्टर जे पळयता तुमी आयज सोशल मिडियाचेर पळयता ते जायते कडेन जे हायजिनीक गोश्टी ना जे कितें कंटेंट सारकें ना ती आपल्या रूल बुक प्रमाणे शी इज गोईंग एवरीवेअर अँड डुईंग. FDA जे conducted, what is your target? Random only on intelligence input. Randomly do you conduct targets on school canteens, fast food outlets? Are there repeated offenders for a Are there any repeated offenders? Have you blacklisted them? Currently, have they been caught? Is that this is a very tricky issue and as a result of which it is not only tricky, it requires more surveillance and whatever we have, whatever teams we have, we are managing and also we are keeping a tab on the usual areas and locations on especially on the coastal belt and other areas where these things are repeated. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे सगळे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.